हांवें थांबून बायसरलो आनी वाटेर येता आसतना कितलेगी पयनारी देदेस्पर जावनो मोथींत नाका जाल्ली चिंतना हाटावनो दर्यांत ओडुल्ले आसात. दोळ्यांनी पळयलां कित्याक मनीस हारलें आनी तेन्ना तो म्हणालो लॉकडावन रुमा भितर बसाचे तांकां क्वॉरंटायन केल्लें. रुमाच्या भायर येवना शिप्पांत जंडलां पटयतात आनी थंय तावन ओडतात. आमी पळयतालीं कसली गत परगांवांत आसल्या आमच्या भावां भयणींची. ते देखून भावांनो आनी भयणींनो, ह्या आराधना वेळार एकच मागणें आमचें, जीव जावन आसा मोलादीक. हो मोलादीक जीव आमी होगडावंक नजो, खंयच्याय कारणान तो जावं दी. परगांवांत आमची जायतीं भाव भयणी आसात, आमच्या कुटुंबाची थंयसर वावर करनासात. जावं पुरो आमची भुरगीं, आमची आवय बापूय, ह्या भाव ह्या भयण ह्या हांगासर आसल्या कोणा एकल्याची भाव भयण ती आमचीच. ते देखून तांचे खातीर मागचो हो आमकां व्हरतो अवकाश, ही व्हरती वेळ घडी. ते देखून ह्या आराधना वेळार इतलेंच मागणें आसूं दी. परगांवांत जीं कोण वावर करनासात आमच्या गांवची, आमची भाव भयणी खंयच्याय धर्माची ती जावं दी, तांचो जीव मोलादीक जावन आसा तें तांणी समजून घेवंक आसा. पवित्र आत्म्याची सकत बोळ आनी कृपा प्रत्येक रितीन तांचे खातीर ह्या आराधना वेळार मागया, दिंबी मोडया आनी ह्या वेळार भक्तीपणान आराधनान भाग घेवंक आमकां समी आयथी करया. Namo Namo Jesu Krista, Unyaru Paliponasya. Namo Namo Surwundara, Sakramentatam Karakcha. Namo Namo Jesu Krista, Unyaru Paliponasya. Namo Namo Surwundara, Sakramentantam Karakcha. सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोवंक रावलाय. देव पयलीं तुवें उन्याचें रूप घेतलाय. उन्या वायनार येवन तूं आमचें खाण जाताय. आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिताय. Namo Namo Jesu Krista, Unyaru Paliponasya. Namo Namo Surwundara, Sakramentantam Karakcha. Namo Namo Jesu Krista, Unyaru Paliponasya. Namo Namo Surwundara, Sakramentantam Karakcha. अरंबनी अंत नातलेल्या वेळा काळात आवनो भायरासच्या देवमायेच्या बाळा आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ता
तूं आमच्या मोगान भरलोय आमचे खातीर जीव दिवंक तयार जालोय ह्या किरकोळ परचे खातीर ह्या पातकी परचे खातीर नांव फावो जाल्ल्या ह्या आमा मनशा खातीर मोगळा जेजू तुजें देवपण सांडून तूं हांगासर ह्या संवसाराक आयलोय न्ही तुझ्या महिमे खातीर बघार आमी ससनाच्या महिमेंत परजळी जाय म्हणल्या एकच कारणा खातीर मोगळा जेजू मान आनी होगलीक तुका आराधन तुका महिमा तुका वंदन तुका जेजू ह्या सक्रमेंतान हजर आसाय म्हणून आमी तुका आज दिन वाचता ह्या उंड्या रुपाकाल आमचे मुखार आसाय आमचे समोर हजर आसाय त्या देखून आमी तुका काळजांत दिन वाचता सोमिया आमच्या मोगान भरून तुकाच तुवें समर्पिलें जिणेचें सुख दुख तुका सांगूंक आमी हांगासर आयल्या दी आमकां बुजवण दी आमकां तुजो सांगात दी आमकां तुजो आधार कित्याक आमी तुका मेळोवंक आयल्या सोमिया भक्तीपणी सरपडता नमान करता मान करता हे सोमियांचे सू जिणेचे सुख दुख तुका सांगून कायल्या तुझी तावन पुसवण आशीन हांगा रावल्या ये आमकां मेळोवंक तूं ये तुझे कृपेचे देण्या भंडार घेवन ये नमो नमो जेजू क्रिस्ता उन्या रूपाली पोनाच्या नमो नमो सुडवंदारा सक्रमेंतांत आमकां राखच्या नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रूपाली पोनाच्या नमो नमो सुडवंदारा सक्रमेंतांत आमकां राखच्या सुमी आमच्या काकुळदारा धनिया सदांच तूं आमचें बरें आशेताय तूं आमकां केदींच सोडून घाली नाय आमच्या कश्टाकांतांनी अनवरांनी पिडेशिडेनी संकश्टांनी तूं आमचे संगी राव आनी आमकां तुज्या मजबूत हातांनी उखलंदर सोमिया म्हूण आमी तुजे लागीं खालतेपणी ह्या वेळार मागता जर तर तूं आमचे जिवितांत ना तर आमी आमचेस्तकी कितेंच करूंक शकना सोमिया तूंच आमचें सर्वस्व तूंच आमचो आधार आनी आमचो बरवसो जेजू आनी थोड्याच घडयांनी आमी तुका ह्या वेळार मान करता आसतना स्तुती होगलाप करता आसतना ह्या स्तुती होगलापांत आमी हर एकली सक्रीय रितीन पात्र घेवंक आमकां तुज्या कृपेन आनी बर म्हूण मागता सोमिया सगळीं आमी सांगता म्हणया अर्गां तुका सोमियांचे होगलाप तुका सोमियांचे स्तुती तुका सोमियांचे आराधन तुका सोमियांचे महिमा तुका सोमियांचे वंदन तुका सोमियांचे जय जय तुका सोमियांचे वाकन तुका सोमियांचे हालेलुया 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 वडताड्यान हालेलुया 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 सगळी वडताड्यान हालेलुया 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 जय जय तुका सोमियांचे वंदन तुका सोमियांचे आराधन तुका सोमियांचे वाकन तुका सोमियांचे सोमियांचे तुझे नाम आमी वाकनता सगळ्या संसारार क्रिस्ती परसा तुका वाकनून आसा गालबे सावन तुझ्या ह्या भावांचेर बहिणीचेर बाळूक जेजूच्या हर एक भक्तिकांचेर हालेलुया 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 नमो नमो जेजू क्रिस्ता
उन्या रूपाली पोनाच्या नमो नमो सुडवुंडारा सक्रामेंतांतम कारक्षा सगळी वडताळ्या नमो नमो जेजू क्रिस्ता उन्या रूपाली पोनाच्या नमो नमो सुडवुंडारा सक्रामेंतांतम कारक्षा मौनपणे थोडं वेळ बसूया. चंचल जावचें नाका. सक्रामेंतांत तुजो आनी म्हजो देव आमचे खातीर आयतो आसा. आमचे कश्ट, आमचे दूख, आमची निराशा, आमची बेसराई, सर्व संकश्ट पिडा शिडा सगळें आयकूंक ह्या म्हजे लागीं वजन वयतल्या न्हू. कित्याक म्हाका समजता तुमचें वजन म्हणटा तसो जेसू. हांव दितां मोग, हांव दितां बोगसाणे, हांव दितां सोंसणीकाय पवित्र आत्म्याची सर्व देणी. तर आमचो देव आमचे सांगातास आसा. बाबा आनी भयणी न्हय काल्वार पर्वतार या खुर्सार या पयशिल्ल्या जेरुसलेमांत बेतलेमांत वा नजरेतांत बगार हांगास ह्या वेळार ह्या घडये आमचे मदें आमचे समकर्तो आसा. इमॅन्युएल देव आमचे सांगता. देव आमचे सोवे रावूंक आशेता. आमचो सोमी आमचो जेसू मनशाचें सांगतपण आशेता. हो वेळ जेजूच्या मोगान ताच्या हजरपणांत आमी करशीया. लेट अस रिलॅक्स इन द प्रेझन्स ऑफ गॉड. साध्य तर सक्रामेंत आसा त्या पवित्र वस्तूक आमचे दोळे उक्ते करून आमी पळया. खालतेपणी पळया. बऱ्यापणान भरलेली मनशा मनीस जावन जियोंक न्हय मनशापणान जियोंक जाय अशा कृपेन ताका आमी पळोवया. उलोवया. खरो इश्ट जावन तो आमच्या सांगात आसा. लव यू जीसस. तुजो मोग करता सोम्या म्हण सांगया. हांव सदां काल मात्र नाही ह्या वेळार मात्र नाही ससनाच्या ससनाक संसाराचे अखेर पर्यंत तुमचे सांगातास आसतलो रावतलो जियेतलो म्हूण बसायलो त्या आमच्या सोम्यान तो हांगासर आसा. सर्व आमच्या सवालाची जापी जावन हांगासर तो आसा. आमच्या सर्व समस्यांक परिहार जावन हांगासर तो आसा. ताच्या संपूर्ण मोगाची वळख आमकां दिवंक बाबा आनी भयणी. हांगासर जेजू आसा तुजे आनी म्हज्या मुखार ताची दैवीक काकुळतीची किरणां आमच्या आख्या कुडीचेर वचून हांगासर आमच्या सांगाता तो आसा. आमकां धैर्यान भरूंक वर्त्या देन्यांनी नेटोवंक आमची काळजां ताच्या मोगाच्या उज्यान पेटोवंक म्हजो जेजू म्हाका आसा तशें स्विकार करता. हांव आयलां पातक्यां खातीर. हांव आयलां तुमचे खातीर म्हणटा जेजू. भाग्यवंता खातीर न्हय. जेजू म्हाका आपणूंक आशेता. काळीज म्हजें ताच्या मोगान भरूंक आशेता.
मौन मुजेन दादूस खायन बरूंक आशेता हात आमचे उजक्याचेर सोडून दर्या. हे गीत आमी गायता आसतना काळीज मोचे लाल येता तुका सुम्या म्हणटा आसतना आमी हें बघया बाबा आनी भयणी. ह्या आराधनाचो पवित्र वेळ देवान आमकां फावो केला. पेल्या खातीर मागोंक विशेष रितीन परगवंत असल्या बाबा भयणी खातीर मागोंक त्या देखून उक्त्या मनान खऱ्या काळजान बाबताच्या गुंडायेत तावनो हें गीत आमी गावया. काळीज मुजे तानेला तुका मौन मुजे आशेला तुका काळीज मुजे लानेला तुका मौन मुजे आशेला तुका ए तुंदल्या ए तू सोम्या ए तुंदल्या ए तू सोम्या पावई माता त्या सर्गीच्या सुखा पावई माका त्या सर्गीच्या सुखा काळीज मुजे तानेला तुका मौन मुजे आशेला मौन मुजे आशेला तुका. परत सगळी काळीज मुजे तानेला तुका मौन मुजे आशेला तुका. ए तुंदल्या ए तू सोम्या ए तुंदल्या ए तू सोम्या पावई माता त्या सर्गीच्या सुखा पावई माका त्या सर्गीच्या सुखा. अरण्यात तुवे मन्ना कावयले कडपातावन तुवे उदक वाळयले तानबूक तांबयल्या सर्गीच्या आत्म्या दिबोळ मुच्या भुकेल्या काळजा तानबूक तांबयल्या सर्गीच्या आत्म्या दिबोळ मुच्या भुकेल्या काळजा काळीज मुजे तानेला तुका मौन मुजे आशेला तुका काळीज मुजे तानेला तुका मौन मुजे आशेला तुका. ए तुंदल्या ए तू सोम्या ए तुंदल्या ए तू सोम्या पावई माका त्या सर्गीच्या सुखा पावई माका त्या सर्गीच्या सुखा. सिनाय पर्वतार देवून तू आयलोय जलच्या बोल्या थावन तू उलयलोय मोयचे लागी उलयल्या आत्म्या उतरान तुझ्या बर मुज्या मना मोयचे लागी उलयल्या आत्म्या उतरान तुझ्या बर मुच्या मना काळीज मुजे तानेला तुका मौन मुजे आशेला तुका काळीज मुजे तानेला तुका मौन मुजे आशेला तुका. ए तुंदल्या ए तू सोम्या ए तुंदल्या ए तू
सोम्या पावई म्हाका त्या सर्गीच्या सुखाक पावई म्हाका त्या सर्गीच्या सुखाक काळीस म्हजे तानेला तुका मोन म्हजे आशेला तुका काळीस म्हजे तानेला तुका मोन म्हजे आशेला तुका ए तुंदन्या ए तू सोम्या ए तुंदन्या ए तू सोम्या पावई म्हाका त्या सर्गीच्या सुका पावई म्हाका त्या सर्गीच्या सुका काळीस म्हजे तानेला तुका मोन म्हजे आशेला तुका काळीस म्हजे तानेला तुका मोन म्हजे आशेला तुका बाबांनो आनी भयणीनो, हांगासर जमलेल्या कितल्या जणांची घरची कुटुंबाची भायर आसात आत वयर करा. परगांवांत सोडो सकडांची वैमू सगळीं संतोषान आसात गी. जायते बेजाराय तांचे थंय आसा, जायते कश्ट ते सोसून आसात, पूण तरी आवय बापाय कॉल करता आसतना जावं बरो या भुरगीं तांकां कॉल करतना जावं बरो ती बेजाराय दाखयनासतना संतोषान ती बरें उलयतात. एकच कारण हांवें मिसाच्या पयल्यान सांगलें, म्हज्या कुटुंबाच्यांनी संतोषान तकली उबारन समाजेन जियेसय म्हणून. नंतर तितलो सॅक्रिफायस कित्याक तांणी करी जाय. सगळें कुटाम सोडटात, खासर जालें तितलेंच एकच सप्त्यान भायले की या गोवाक सोडून गेली. न्हय थंयसर सूख मेळटा म्हणून, न्हय थंयसर चड प्लेजर आसा म्हणून बगार म्हाका जबाबदारी आसा, म्हाका भुरगीं आसात, म्हाका कुटाम आसा, म्हजी आवय बापायची जबाबदारी म्हजेर आसा म्हणून एक पूत या दूव थंयसर येतात. कितलीं कॉलां ह्या दिसांनी मेसेजीस येवनूच आसात. बाबा आनी भयणी, परगांवांत हांव ऑनलायन मिसां केल्ले वरवीं फादर आमचे खातीर मागा, घरा येवंक जायना, काम आसा अर्दो सांबाळ. आज थोड्या वेळा पयले म्हाका एक कॉल आयलें, फादर पुताची विजा ना, विजा एक्सपायर जाली, कितें करचें कळीत ना. मागा फादर रडून विचारतात आवय बापाय आपल्या भुरग्यां खातीर मागोंक. पयलें केन्नाच जावना तसलो सन्निवेश बाबा आनी भयणी आज आमच्या भावंडांक थंयसर परगांवांत जावन आसा. जावं बरो खंयचोय गांव तो, काम आसा तर सांबाळना, काम ना तर येवंक जायना, येवंक मोन आसा तर फ्लायट्सां नात, विजा एक्सपायर जाल्या, पयशे नात. कितलीं जाणां आज रांदूंक सयत गोतूनातलीं सांगाता शेरिंगार रावतात आनी थंयसर कितें म्हणी जाता तें रांदून जेवतात. आमचो मनोभाव कितें आमकां कळीत आसा. हांवें आयकलां थंयसर वचून पळयल्ल्या आवय बापायंक, थंयसर वचून तांची गत पळयल्ल्या भुरग्यांक कळीत जालां दोळ्यांनी तांणी दुकां देंवयल्या. तांणी म्हळां असली गत ह्या कश्टान थंयसर वावर करनासात. आनी आमी हांगासर आसून त्याच मनशा विशांत कितें चिंतून आसा. हांव साक्रामेंता मुखार आसल्या जेजू मुखार रावून हांव सांगता बाबा आनी भयणी, कितलें बरें चिंताव, कितलें वायट आमी चिंताव त्याच बाबा भयणी विशांत. गांवाक येता आसतना व्हडलीं व्हडलीं गिफ्टां जायच ती एक वस्तू घेनासतना थंयसर वावर करतात जावं बरो. थंयसर मोल चड आसा म्हणून हांगासर हांगाचे वस्तू व्हरून थंयसर वापरतात. पूण आमकां भायल्यो वस्तू जाय, जर तर हाडूना तर
भायर थावन आयले, भायर थावन आयलो, एक कांय हाडून आने म्हाका म्हणटांगी ना, मुळांगी ना, वय मो तांचे कश्ट तांकांच ना, कितें आमकां सांगता देखून आमकां कळीत जाता, नंतर आमकां कळीत जायना. तांचे खातीर आमी मागोंक जाय. इतलेंच न्ही, 12 वर्सां थंयसर काम करतात, वावर करतात, पाटी येता आसतना कुटुंबान कसलो मान. भुरगीं आसात, बापय म्हणूनच लेखिनात, आवय म्हणूनच लेखिनात, केवल कानिका खातीर, गिफ्टां खातीर, वस्तुरां खातीर, पयशां खातीर आवय बापय भायर आसलीं. तितलेंच जे दिसभर जातात, मोत दिसांतान तांची जाता, कोणा खातीर हांवें गळचें म्हणली तांची चिंत ना. आनी असले भाव भयण बेबते जावनीगी, पिशे जावनीगी मार्गार भोंवतात मागीर. कारण कोण आमची चिंताप. त्या देखून बाबा आनी भयणी जायतीं जाणां आज कश्टून आसात, खंयचोय तो गांव जावन दी. त्या देखून हांव विनंती करता, कोणाक जाता तांणी भक्तीपणी दिंबीर पडचें. कोणाक जायना ती बसा, कोणाक जाता भक्तीपणी दिंबीर पडा. कोणीय ती भाव आनी भयण जावन दी परगांवान कश्टून आसात, तांचे खातीर आमचे लागीं मागोंक विचारलां जावंक पुरो. आवय बापायनी भुरग्यां खातीर मागोंक विचारलां जावंक पुरो. भुरग्यांची आवय बापाय थंयसर आसात जावंक पुरो. त्या भावंडा खातीर ह्या वेळार भक्तीपणी मागची वेळ घडी ही संपूर्ण रितीन आमकांच आमी विसरून जी कोण कश्टून आसात तांचे खातीर मागची वेळ घडी ही. कितेंच दुसरें आमच्या मोतीक नाका, ना स्वार्थ, ना बोगसाने, बघार एकच मोग आनी एकामेकाचो हुस्को ह्या वेळार. कितले कश्ट बघून आसात, ते कश्ट सोसूंक देव तांकां कृपा फावो करून दी. तांचे मौन आनी काळी सदांच नितळ दवरून दी. विशेष रितीन जिवाचे मोलादीकपण ती समजून घेवन दी. कितलेय कश्ट आसूं दी, देव आसा, आमचो सुमी जेजू क्रिस्त आसा म्हणली खरी पातयेनी तांच्या काळजांत रोंबोवन दी म्हणून मागया. आनी भक्तीपणी तांच्या वेळार तांचे खातीर ह्या सुमया मुखार आमी समर्पीत करून मागया. समर्पिता जेसू मुझे हे जीवी, समर्पिता जेसू मुझे हे जीवित. गे सोमिया गे तुमका जीवित मुझे दीदा तुका. गे सोमिया गे तुमका जीवित मुझे दीदा तुका. गळा जेजू, ह्या वेळार आमी उगडासाक हाडटा. ह्या मंगळूर शहरात हांवन, ह्या आमच्या आसपासच्या गावात हांवन वावर करतल्या, परगांवांत आसलेल्या हर एक आमच्या भावा भयणी पासत जेजू, आमी हर एकली आसली सांगाता मेळोन मागता. कित्याक तुवें म्हणलां खंयसर दोग या तेग म्हजे नांवी सांगाता मेळटात. आज तुजे नांवी आमी सांगाता जमल्या सोमिया. एकच उद्देशान परगांवांत आसलेल्या हर एका भावा भयणी खातीर मागोंक. कसलो सॅक्रिफायस तो सोमिया, कसलो सॅक्रिफायस तो आमचे खातीर ती करनासात. आपल्या कुटुंबाचो मोग सॅक्रिफायस केला. शिकाप जाल्ल्यांत आवय बापायक सोडून दुखां गळून थंयसर ती गेल्यांत. कोणूच ना, खंयच्याय एका गावात वचून एक सुरे रावून त्या सगळो दीस काम करण, वत म्हणलें लेखी नासतना, हिव म्हणलें लेखी नासतना, पावस म्हणलें लेखी नासतना, वेळाची पर्वा नासतना आनी इल्ले पयशे करया, आनी इल्ले संतोषान आमच्या कुटुंबाच्या दवरया म्हणून थोडो एक्स्ट्रा टायम काम करण, न्हीद सयत कळून कुटुंबा खातीर वावर करनासात सोमिया.
तांकां जिवी दिल्ल्या खातीर, तांकां तें बरें मोण दिल्ल्या खातीर सोमया तुका आमी काळजांत हांव नर्गां दिता. त्याच वेळार तांचे खातीर मागता हांव सोमया. जिविताचे मोलादीक पोवन केदिसांनी होगडाय नाये. जीव कितलो मोलादीक तो तुवें दिल्लो, तुवें आमकां दिता पर्यंत आमी जिवूंक तांकां बरें मोन दी सोमया. मोगळा जेजू समर्पिता आमी हर एकल्या आमच्या त्या भावा भयणी पासत. आपल्या भुरग्याचो मोग तांणी सॅक्रिफायस करन थंयसर गेल्यान. एक आवय धाकटुल्या भुरग्याक सोडून थंयसर वावर करनासा जावंक बरो. सदांनी तूं व्हिडिओ कॉलार तांतू म्हणी पळया म्हणून कॉल करता जावंक बरो. कसलो सॅक्रिफायस तो एका आवयचो. 9 म्हयने वावून जल्म दिवन ते कश्ट सोसून उपरांत एकाच वर्सान सोडून वसा न्ही. कसलो सॅक्रिफायस त्या गोवाचो आपल्या बायलेक सोडून वेसो, त्या बायलेचो आपल्या गोवाक सोडून वेसो, त्या भुरग्यांचो आपल्या आवय बापायक पयस तावन पळोवचे. ते आमच्या हर एकल्या भावा भयणी खातीर आमी मागता हांव सोमया. ह्या वेळार तुका समर्पिता हांव सोमया हे आमच्या भावा भयणींक. समर्पिता जेसू भाव भयणी, समर्पिता जेसू भाव भयणी. गे सोमया गे तू म्हाका समर्पिता भाव भयणी. गे सोमया गे तू म्हाका समर्पिता भाव भयणी. मोगळा जेजू आमकां जाय तें तुवें दिलाय. बऱ्या घरान व्हड व्हड घरांनी आमी आसा, बरें वाहन आमचे कडेन आसा, खर्चूंक पयशे तुवें दिल्याय. त्याच वेळार ती आमची भावा भयणी थंयसर गेल्यांत धाकटुल्या रुमान ती रावतात, रांदूंक कळीत ना तरी शिकतात आनी रांदतात. कित्याक तांतू म्हणी थोडे पयशे उरया घरांत हाडया म्हणून. वाहनार बसनासतना सोलोवन वेची कितली जाणां आसात. तांच्या सॅक्रिफायसाक तुजो आशिर्वाद आमी मागता सोमया. तांचे बरें म्हण तूं आशिर्वादीत कर. तितलेंच न्हय, हांगासर आसात आमच्या कुटुंबाची, तांचे कडेन मोगान उलोवंक जेन्ना ती कॉल करतात, जेन्ना उलोवंक आशेतात तेन्ना थोडो वेळ आमी तांकां दिवंक आमकां नितळ मोण दी सोमया. न्हय तांकां जोर करन, गाळी दिवन, नाकासले उलोवन दुबाव करन आमी तांचो दीस पिड्ड्यार करच्याक बगार बऱ्या मनान पुता दुवे म्हणून हास्कुऱ्या तोंडान उलोवंक जाय अशी सर्व सकत आनी बोळ हांगासर आसच्या हर एकल्यांक दी म्हणून मागता हांव सोमया. त्याच भावा भयणीक ह्या वेळा समर्पया. समर्पिता जेसू आमचे कष्टांनी दूर. सगळी सांगाता समर्पया. समर्पिता जेसू देवाक समर्पण दिवया. आमचे कष्टांनी दूख. गे सोमया गे तू म्हाका आमचे कष्टांनी दूख समर्पिता. गे सोमया गे तू म्हाका आमचे कष्टांनी दूख समर्पिता. ह्या वेळार समर्पया. भावानी भयणी आमकां कळीत आसा कितली आमची भावानी भयणी थंयसर परगांवान कश्ट नासात, काम नासतना चंचल जाल्यान, देदेस्पर जाल्यान, मोतींत विरार आयकसल्या कितें करचें तांकां कळीत ना, काम ना, भवन आसात, देवा दी म्हूण सदांच मागोन आसात. त्या भव भयणी खातीर एका तळ्यान एका काळजान आमी मागया. काम आसल्ल्यांक सारको सांबाळ नासतना ती कश्टोन आसात तांचे खातीर मागया. विजा एक्सपायर जाल्ली भाव भयणी आसात तांचे खातीर मागया. आतां परत ते व्हायरस येवन कश्टोन आसात, लॉकडावन आसात, त्या गांवांत कश्टोनच्या हर एक आमच्या भावा भयणी खातीर मागया. कोटमा सांगता जियोंक आशेतात तांकां येवंक फ्लायट्स नात, त्या
ह्या आमच्या भावा भयणी खातीर मागया हर एकली आमी ह्या आमच्या भावा भयणीक सुम्याक समर्पण दिवया आमकां कळीत आसा जायते आमच्या कुटुंबाचे सांदे थंयसर कश्ट आसात तांचे मोत वसवडाय तांची वाट नितळ कर म्हूण सुम्याक समर्पण दिवया ह्या वेळार समर्पिता हांव जेसू आमची बेबिरा समर्पिता हांव जेसू आमचे बेबिरांत आमची बेबिरा गे सोमिया गे तू म्हाका आमचे बेबिरा समर्पिता गे सोमिया गे तू म्हाका आमची बेबिरा समर्पिता प्रत्येक जावन मागया ह्या वेळार भावांनो आनी भयणीनो जिंकोन परगांवांत वावर करना आसा तांच्या उद्धार मना खातीर देवाक अर्घां दिवया आज आमच्या मंगळूर शहरांत ह्या आमच्या गांवांत आमच्या इगर्जांनी पवित्र सभेंत आमच्या थोड्या कुटुंबांनी शिकाप बरें आसा तर फिरगज्यो बऱ्यो आसा तर तांचे उद्धार मनान कितल्यागी वर्सां तावनो इगर्जेक जावंक बरो कुटुंबांक जावंक बरो उद्धार म्हण ती दाखोवन आसात दीस रात कितें मनी उरून ती आमचे खातीर दिवन आसात तर त्या बऱ्या मना खातीर देवाक आमी अर्घां दिवया तांचें जेवण उरोवन तांचो खर्च उरोवन आज इगर्ज मातीक ती दितात पवित्र सभेक ती दितात हे उद्धार मन देव तांकां 100 वाट्यांनी बरें करून दी म्हण तांच्या जिवितान मागया तितलेंच न्हय ह्या पूर्ण शेताक 25 वर्सां जाता आसतना फाटल्या सतत 25 वर्सांत हांव ह्या पूर्ण शेताक आदार दिवचे जायते दानी आसात परगांवांत वावर करचे ह्या दिसांनी तांचे उद्धार म्हण दाखोवन आसात येवंक जायना फादर पूण म्हाका कितें दिवंक जाय म्हणून बरें म्हण दाखोवची जायते सण आसात उंडो दिवंक आसा हांव दितां कित्याक आमी परगांवांत आसा आमच्या लोकांक दिता म्हणलें बरें मन तांचे थंय आसा कित्या बाबा आनी भयणी तांणी हें दिचें आमच्या बऱ्यापणा खातीर न्हय गी त्या देखून त्या आमच्या बाबा भयणी खातीर देवाक अर्घां दिवया तांचें बरें मन समर्पीत करया सगळीं सांगाता तांचें बरें मन समर्पण गावया समर्पिता हांव जेसू आमचे एकूटा समर्पिता हांव जेसू आमचे एकूटा गे सोमिया गे तू म्हाका आमचे कुटुंब तुका समर्पिता गे सोमिया गे तू म्हाका कुटुंब आमचे समर्पिता उबी रावया भावांनो आनी भयणींनो सगळीं आमी सांगता एकाच उद्देशान मागून आसा तें जावन आसा परगांवांत वावर करच्या हर एकल्या भावा भयणींचे जिवाचे मोलादीकपण समजून घेवन तांच्या मोतीक आनी कुडीक समाधान बरी भलायकी तितलेंच न्हय सदांच बऱ्यान जिवंक जाय अशी सर्व कृपा तांच्या वावराचो प्रतिफळ तांकां फावो जावं दी पाटी येता आसतना फावो तो मान आनी मर्याद तांकां मेळोवन दी म्हणून तर सगळीं आमी एका थाळ्यान आतां तांचे खातीर मागतात मग सगळीं वयमू कित्याक आमच्याच भावा भयणी खातीर कोणी ती जावं दी देखून हात आमचे उबारया ताची स्तुती होगलाप करया वडा थाळ्यान कोणाची लज ना कितेंच ना कित्याक मागता एकाच उद्देशान ह्या सोमया लागीं देवा तांकां बऱ्या कृपेन बरो म्हणून सगळीं सांगात हालेलुया 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 सगळीं वडा थाळ्यान सगळीं आमच्या थाळ्यान आमी ताका दिन वासूया हालेलुया 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 आनी वडा थाळ्यान सगळ्या सक्तेन सगळ्या बळान ताका आमी दिन वासूया हालेलुया 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 जय जय तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुमिया जेजू आराधना तुका सुमिया जेजू महिमा तुका सुमिया जेजू होगळीक तुका सुमिया
जेजू सुमयाची आमच्या शिराशिरांनी बरे मन वळा शंकर पवी सत्यन तू आमकां बर म्हणून ह्या वेळार मागता हालेलुया 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 वक्कनी तुका सुमया जेजू महिमा तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमया जेजू वर्गवंतच्या हर एक आमच्या बाबा बहिणी खातीर मागता तांच्या शिराशिरांनी तुझी पवित्र सकत वाढून दी आमचे खातीर ती कस असताना तांच्या मोतीक समाधान कुडीक भलायकी तू फावो कर सुमया सदांच तू राव सुमया तांची आवय बापाय खातीर मागता भुरग्यां खातीर मागता बायले खातीर मागता गोवा खातीर मागता सुमया सर पिड्यात आसा तर त्या पिड्यात तू ताका निवार सुमया कोट्या सत्यान ती वळून आसा तर तू धांवडाय सुमया म्हूण मागता ह्या वेळा त्या सर्व कोट्या सत्यांतले देवा ह्या वेळा निवार ताका गुण कर म्हूण मागता सुमया हालेलुया 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 अर्गां तुका सुमया जेजू सगळी अर्गां तुका सुमया जेजू होगडाप तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमया जेजू महिमा तुका सुमया जेजू जय जय तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमया जेजू हालेलुया 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 मौन रावया संपूर्ण मौन रावया आमच्या कुटुंबात आसा त्या भावा भयणीचे नाव आमी काडया जेजू तांकां बरें करूंक आशेता न्हय तितलेंच न्हय आमचें मन नितळ करूंक आशेता आस्तावन परगवंत आसल्या भावा भयणींचे शीन आमी उसारना नांव पिड्ड्यार करना बगार उत्तेजन दिता तांचे कश्ट समजून घेता आनी सदांच हास्कुऱ्या तोंड्यान बरी मेसेज करता बरें तरेन उलयता दुबावा विने हो सवनाचो फळ आयच्या नोवेन आसूं आयच्या आराधन आसूं आमी हर एकल्यांक बाबा आनी भयणी देंबेर मोडया सक्रामेंताचो आशिर्वाद आमी घेवया Idiavoda Sacramenta Sastanaman Karuya Purilia Rupa Bodha Orioriti Adarya Salvon Vecha Askat Vishwya Boldivia Zeshem Bapa Teshin Sputa Ulasani Studisa Podvi Moima Sasna Sasna Ekastalia Ersita Tuka Dogacha Spirita Sama Sami Nahavarta Amen. उभी रावया हिमाने गीत आम्ही गावया सोम्याची स्तुती करून आमकां आशीर्वादीत केल्या सोम्याची स्तुती गावन आम्ही गीत गावया सगळी ताळयो पेटून वडा संतोष जोरान ताळयो पेटून देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो देव अब्रामाचो देव इसाकाचो
देवच्या कोपासो सगळ्या संसारासो तो देव मोसो आणि तुझो हो 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 तो देव तुझो आणि मुझो सोडवून दिल्ली इस्रायलाक आमकां दिता पाथी मनशाक सोडवून दिल्ली इस्रायला आमकां दिता पाथी मनशाक स्तुती करुया सर्वेस्पराक वाकनुया धन्यान देवाक स्तुती करुया सर्वेस्पराक वाकनुया धन्यान देवाक देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देवच्या कोपाचो सगळ्या संसाराचो देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देवच्या कोपाचो सगळ्या संसाराचो तो देव तुझो आणि मुझो तो देव तुझो आणि मुझो मोगाल पुत्र सोहवे अंकुर मरे आशीर्वादी आमकां भगत गुरसेची करवेन आमकां आमचे देवा आमचे दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.